आम्ही वकील सुद्धा वयता त्यांची दादागिरी किती बायकांची आता त्याच सांगला ना आता त्याच सांगला न्ही शेकाकडल्यान 15 मीटर दर्याकडल्यान न्ही शेकाकडल्यान 15 मीटर कळ्ळें आणि सी दॅट तुम्ही दिल्यात 11 आम्ही बंद करता सगळे पण थोडी चालू आसा आम्ही व्हिडिओ काढून तुमकां धाडटा that will see that 11 मीटर बॉल बिचावली तिला बायलांची दादागिरी खूप झाल्या बिचावली कोणी दिले त्यांना बाहेर तिला म्हणतात आमच्यानेच दिल्या त्यांना कोण आमच्या दितात पैसे घेतात तर त्यांच्यानी चितून नाही अहो काल आमचं गृह न झालं त्यांचं एक फक्त त्यांनी खुर्ची उभारली म्हणून म्हणजे वाटेत येताना खुर्ची उभारचे ना तुमचा हक्क होतं पिताचे बरं सगळं बरोबर आहे त्याला लावून खाता होता त्याला लावून आपण बिचावल्यान शेकावल्यान 15 मीटर तिथल्या तुमचं मार्क करून दिलं त्याच्याबरोबर बाहेर झाले तर तुम्ही जप्त असल्या बॅट बिन सगळं जप्त असले म्हणजे हा तिथले थँक्यू तुमका सगळ्यांक आयला म्हणून सगळ्यांचो व्हिडिओ बरें करून आनी 11 पर्यंत बंद करा आता तिथे काही इन्स्ट्रक्शन आहे विचारच्यात आहे किती हा पहिली टुरिझम डिपार्टमेंट आहे सर ते इकडे आमचे 11.5 झाले ना रिचार्ज शेका तो बंद आणि जर तर कोणाक कितें प्रॉब्लेम आसा नंबर आसा तो म्हजो हेचे गोवा पुलीस पळयलो तर म्हाका फोन मारा एक सगळ्यात म्हाका विचावले उदक 10 मीटर ना 15 मीटर पिवन एड्रेस देतो सेकंड भितर येता खंय पॅन्ट घालतो खंय मनीर घालतो खंय पॅन्ट घालतो तेंचो अर्थ नेचर प्रॉब्लेम टुरिझम सांगपाक टुरिझम काय करूंक शकना उदक येता तूं घालूं नाका सारकें वरती पॅन्ट घाली नाका आतां एक 15 मिटराची उडयले आसा संस्थेक कॉपरेट करूं जाय लायक हांगा पोलीस म्हणटा इन्सिडंट जालो एफआयआर घेवन यो म्हणटा एफआयआर पयलीं संस्थेक पुलिसान कॉपरेशन करूंक जाय न्हू म्हाका समजना पुलीस पयलीं हांगा यो म्हणटा यो आनी एफआयआर कर म्हणटा एफआयआर म्हणटा कितें पयलीं हांगा सांगता पयलीं तेका करूंक जाय न्हू पयलीं सगळें एक्शन जावपाक जाय जावंक जाय अशें सांगूंक जाय पुलिस फोन इला पुलिस तांकां येवपाक करूंक जाय न्हू संस्थेक हांवें सुद्धा भाटी फोन केलेलो ताका म्हाका हांगा रेस्टॉरंट पुलिस येवना म्हणटा सर स्टाफ रातचे 2 सर तुम्ही 11 म्हणटा 11 सगळ्यांचीच रेस्टॉरंटा बंद ना कोणाचो पावर आसता त्यांची रेस्टॉरंटा चालू असतात हे सायड हांव तुमकां सांगता आरामवर हे सायड आहा त्यांची ती रेस्टॉरंटा बंद असतात हे सायडीन 2-2, 3-3 जायसर म्युझिक चालू असतात म्हणजे प्रॉब्लेम झाला त्या सायडीन आणि त्या रेस्टॉरंट त्या शाखांच्या भितर चालू असतात त्या शाखांच्या भितर डेली झगडी असतात डेली झगडी असतात आम्ही 4-5 दीस सुद्धा झाले त्यांचं झगडी जाणलेली आहे आणि एका कोणाचा हात असतानाच जातात आणि भायले दादागिरी कित्याक करतात कोणाचं पावर असता म्हणून दादागिरी करतात आणि दादागिरी करणार काल आमच्या गावच्या भुरग्याक मारला गावच्या भुरग्याक मारून काल जर त्यांना फटाफट सगळे त्या शाखा करून सगळं पण तशी ह्या काम ना लेट झाली सगळी झाले सर पण केन्ना आमच्या भुरग्याक मारला तो त्या टायमार आमकां काय खबर आसपाना कित्याक कलंगूट 2 कडेन जालें कलंगूट एक मर्डर जाली एकट्या मोडून घातलो हांगा एक मर्डर जाली हो बॅड प्रेसिडेंट होता म्हणजे बॅड रिमार्क होता सगळा गोंयचो आनी टुरिजमाक सॉरी डिस्टर्ब जाता टुरिजम डिस्टर्ब जालें म्हणजे तुमकांच प्रॉब्लेम जातलो हे तुमी मातशें चिंतात
कितें त्या भायर तुमचें कितें सजेशन आहा जाल्यार सांगा म्हाका हांव ती तुमच्या आमच्या मार्फत गव्हर्मेंटाक जावं आमच्या डिपार्टमेंटाक पावोवपाचो प्रयत्न करतलो पोलीस मागीर काय पोलीस FIR म्हणटा आयज परतून शेक ओनरांक जे बिझनेस करतात तांकां परत तुमी कॉल आउट केल्यात कित्या खातीर सर? आतां आयज मिटींग घेतली आमी ती 15 days बॅक घेतलेली परती घेतली जो इन्सिडेंट जालो पळय 2-3 दीस पयलो बिचार तो बॅड इट वॉज व्हेरी बॅड एक लोकल भुरगो मेलो जस्ट फॉर अ रिजन तो बिचार चलतालो ते स्पेस ते बरें लागलेले सो आतां आमी आमकां अलर्ट केल्या लोकांक आनी ते शेक ओनर्सांक मातशें तुमच्या स्टाफाक सांगात लोकांक मारपाचें ना झगडी करपाची ना ट्युरिस्ट येता म्हूण बिजनस चलता लोकांची शेकां चलता इतलें पळय वायलेशन जालां हे बॅडो फुडें घालता चेअर्स फुडें घालता सो आतां तांकां इंस्ट्रक्शन्स क्लियरली सांगला तुमचे 15 मिटर आहा तितलेच तुमी घाल्या आनी लेट नायट शेकां ओपन जावचें ना 11 o'clock शेक शूड बी शट आतां सर आयज ते आयले तांकां सगळे ओनर्सांक तुमी इन्स्ट्रक्शन दिल्या जर अशें कितें घडटा जाल्यार तेंचेर कारवाय ही जातली आमी रिपोर्ट धाडलो ट्युरिजमाक आतां आमी लास्ट टायम रिपोर्ट धाडलो शेकाचें लायसन्स सस्पेंड कॅन्सील 25 lakhs फायन मारली आनी हेज बीन ब्लॅकलिस्ट सेम वील बी फॉलो